जिवा तुका हसिता तुका वनिता हरे गावान गावा आमकां तुका भेटो दिता कृपाळ आमच्या देवा बलिदान ख्रिस्ता जेजूचे तुका भेटून दिता एका काळजान एका मोनान जियोंक आमकां शिकता भावा भयणी संगी तुका बापा आमी वंदिता दयाळ काकूळ तुजी लाभय म्हूण आमी परता बलिदान ख्रिस्ता जेजूचे तुका भेटून दिता एका काळजान एका मोनान जियोंक आमकां शिकता भावा भयणी संगी तुका बापा आमी वंदिता दयाळ काकूळ तुजी लाभय म्हूण आमी परता कितले सोबीत बंदे तुजे सर्गीन दरबाराच्या देवा कितले मोठे नाव दे तुजे स्वादीक आमच्या जिवा तुका हसिता तुका वनिता हरे गावान गावा आमकां तुका भेटोन दिता कृपाळ आमच्या देवा मोगाचनो तुमकां समेस्तांक बागी दीस मागता आमच्या फिरगेचे पात्रोन आज आपांचे माय मिलार मायेचे तारीख फेस्ताच्या ह्या संभ्रामक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगासो स्वागत आज हे फेस्त मिसाक पिरजेंत मिस्तितात देवादीन एज डी सिल्वा आनी देवादीन एंजेलिन डी सिल्वा हांच्या कुटुंबाचे तर्फेन गिल्बा डी सिल्वा आनी सर कुटुंबाची कल्याण बरो हे वाडो तशेंच संगतास मुर्दो मिस्तितात पर्स्ट डिसोसा आनी कुटाम कल्याणपुरी लीना फेर्नांडीस आनी कुटाम पुत्तूर आयवन अविटा मस्करेनास उपुरुबी दोरोती आनी रेनॉल्ड रोड्रिगस कल्याणपुरी सिक्वेरा कुटाम कल्याणपुरवे आयवन जेसिंता डिसोसा आनी कुटाम मिलाग्रिसबी इग्नेशियस प्रिसिल्ला लोबो आनी कुटाम मिलाग्रिसिये ओवेन आनी कॅन्डिडा रोड्रिगस कल्याणपुरी प्रिसिल्ला लुवीस उपुरुबी वाल्टन आनी जोसेफिन लुवीस तोंडसे नेल्सन आनी मारिना लुवीस तोंडसे विनुता आनी जेसिंता डिसोसा उपुरिये फेलिसियाना लुवीस मिलाग्रिसबी ऑल्विन एमिल्डा डिसोसा कल्याणपुरिये नवीन नॅन्सी डिसोसा कल्याणपुरबी रेमंड क्रास्त आनी कुटाम कल्याणपुरबी मिशेल डिसिल्वा आनी कुटाम उपुरुबी रॉकी डिसोसा आनी कुटाम तेंकां भेट्टू नॉरिन मिनेजस मिलाग्रिसिये रोशन श्वेता मिनेजस मिलाग्रिसिये ॲलिस लुवीस आनी कुटाम उपुरिये अनिल नोरोना आनी कुटाम काक्कोंचे पीटर मरिना डिसोसा आनी कुटाम एडाबेट्टू ह्या तो सर त्या सामा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या फिरगेच्या सर कुटुंबा बसोती आमी सच्या बलिदाना वेळार आनी आमच्या सर त्या सामा खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाळ भावां भयणीनो देवाची आनी मनशा कुळाची आवय भाग्यवंत अंकवार मरी वेगवेगळ्या नांवांनी आमकां वळखीची आनी मोगाची जाल्या असरियांची सायबीन ती तिका आमी मिलार माय म्हूण आस मान करता आनी तिची परब समरमता तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करूंक देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालूंक भावार्थ बरवसो आनी मोगाच्या वाटेन चलोवंक आनी दिसपडत्या जिवितांत देवाची हाजरी वळखून घेवंक ती आमकां शिकयता. मिलार सायबीन आमची पात्रोन आनी आवय जावन
फाटल्या वर्सा आमकां तिच्या भुरग्यांक हातधन चलयला. सर्व वायटा विघ्नांतलें तिणें आमकां राखून व्हेला. विशेश रितीर आज आमी तिका वाखणटना तिचे बरी जेजूचो पाटलाव करूंक तिची मजत आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां बाबा पिणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मिलारी मायेक तुज्या भाग्यवंत अंकवारीक सर्गींच्या देण्यानी तुवें भरली. तिच्या देखी प्रमाणे
भावार्थसो आनी बरवशाचो रस्तो धरून तिचे संगता ससनाचें सुख भोगूंक आमी पावो. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनी तूं एफ्राताच्या बेतलेहमा, जुदाच्या कुळया भितर तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेला वयर चलोंक आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो. ताचो आराम भोव चड आदलो, न्हीद जावन पुरातन काळाचो. त्या पासत दीस भरती जाल्ली प्रसूत जाता पर्यंत सर्वेस्पर इस्रायेलाक सांडून घालतलो. उपरांत वांचून उरलेल्या भाव भयणींचो जमो इस्रायेलाच्या हेरां भुरग्यां सवें मेळटलो. तेदवां सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या वैभवान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक चलयतलो. सर्व लोक शाबितायेन जियेतलो, कित्याक तो वळथावन ताची पदवी संवसाराच्या शेकानशेक पावतली आनी तोच तांचो शांतीकुंवर जातलो. देवाचें उतार हें देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पराची होडवी हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावन जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव करता. सर्वेस्पराची होडवी हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावन जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव करता. सुम्याची स्तुती गायता, ताचे थंय संतोष पावता. विचिताची कृत्यां हांव नियाळता, खुशेक ताच्या सदां हांव खाल जाता. विचिताची कृत्यां हांव नियाळता, खुशेक ताच्या सदां हांव खाल जाता. सर्वेस्पराची होडवी हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावन जीण भेटयता, महान कृत्यां ताची हांव करता. सुम्याक म्हाका आसविसला, हांकाऱ्या दुस्पाटायला. आपल्या पावल्यांक ताणें पडता कयला, किरकोळ रसनेक म्हाका ओसू पारला. आपल्या पावड्यांक ताणें पडता कयला, किरकोळ रसनेक म्हाका ओसू पारला. सर्वेस्पराची होडवी हांव गायता, मोच्या तारो कातय उल्हास पावता. चरण दासी सावन जीण भेटयता,
तातूच केला तानेल्या पिवंतीला सक्तिवंतान म्हाका तयेन विसला जीवन मोजे ताणे नंदन केला सत्यवंतान म्हाका दयेन विसला जीवन मोजे ताणे नंदन केला सर्वेस्पराची वडवी खाव गायता मोच्या दारू गाते उल्हास पावता चरण दासी जावन जीण भेटयता महान कृत्या ताची हांव वागणटा सर्वेस्पराची वडवी खाव गायता मोच्या दारू गाते उल्हास पावता चरण दासी जावन जीण भेटयता महान कृत्या ताची हांव वागणटा सांत पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्री येतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्राकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियमशास्त्राकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाटयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्ही, बगार पूत, आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजेचो वारेसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या दिसांनी गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. जेजूक आनी ताच्या शिसांक लग्नाची वळीक आयिल्ली. जेजूची आवय लग्नाक गेल्ली, थंय वायन उणो पडलो. तेदवा जेजूची माता तांचे लागीं आनी वायन ना म्हणून सांगा लागली. जेजून तिका म्हळें, स्त्रिये, तुजी खंत म्हाका कितें पडून गेल्या? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें तुमी करा.
जुदेवांच्या शुद्धाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचेत आसले फातराचे 6 मांडे थंय दवरले. त्या मांड्यांनी उदक बरा म्हणून जेजून साकरांक सांगलें आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. आतां तांतले थोडे काडा म्हणालो जेजू तांकां. आनी जेवणाच्या कारबारे सरशीं व्हरा तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकून पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें. उदक उसपून व्हेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें होरेताक आपोवन ताचे लागीं म्हळें, कोण जाल्यारी उंची वायन पयलो वांडटा आनी सैऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमार असो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितरच दवरलाय. अशें जेजून आपलें पयलें आसार्यें गलिलियाच्या काना शारांत करून आपली महिमा परगट केली. ताचे शिस ताका सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मोरी माय आमकां समेस्तांक मोगाची आवय. आवय माय मम्मी म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्याच आवयचो उडास येता. आनी असलो उडास येनातलो ह्या संवसारांत कोणी आसचो ना. देखूनच आमकां आमची माय वा मम्मी कितली प्रामुख गी तितलीच मोनजात्यांकी प्रामुख आसा वा मोनजात्यांचे मदीं आवयपणाक मान आसा. आपल्या भुरग्यांक ती राखता म्हणून थोड्या दिसां पयलें आवयांच्या दिसा दीस यूट्यूबाचेर एक डॉक्युमेंटरी चित्रण दिल्लें आनी थंयसर आमी जायत्यांनी पळयलां जावंक पुरो. एक ल्हानशें पील कराडी एका उक्त्या मैदानार खेळोन आसता आनी अशें तें खेळोन आसतना पयसतावन एक वाग त्या पिलाक पारोत करनासता वा खावंक पळोवन आसता. अशें तो वाग त्या पिलाक धांवडोवन येता आसतना आपलो जीव वाचोवचे खातीर तें पील धांवता. रुखार सोडोवंक प्रयत्न करता, सोडोवंक ताका जायना. उदकांत तें पडटा आनी क्रमेण तें वागाच्या हाताक सांपडटा. वाग ताचेर धांवली मरता, खावंक पळयता, गळ्याक धरता, जायते रगत वळटा. पूण एकच सण थंयसर तो वाग पाटी वचोंक प्रयत्न करता. पिलाक तो सोडटा. कारण कितें? थंयसर लागसर आसली आवय कराडी व्हडल्या गात्राची. ती आपल्या पिलाक रक्षण करूंक धांवून येता आनी अशें वाग तिका सोडून वेता. मोगाळ भाव भयणीनो, हें एक चित्रण पळयल्या उपरांत आवयचें मोल आमचे जिणयेंत कितलें प्रामुख म्हणलें आमकां कळीत जाता. तवळ म्हज्या मतींत उदेल्ले सवाल जावन आसा, जशें आमची माय आवय आमकां राखता, सांबाळटा, आमकां बरें भविश्य दिवंक ती वावुरता, तर आमच्या आत्मीक जिणयेंत आमकां एक आवय आसा. मरी आमची माय. विविध रितींनी आमी तिका आपयता आनी आज मिलार माय म्हूण आमी तिका मान करता. आनी ती आपल्या भुरग्यांक गरजांक पावता. दुखांत आशिल्ल्यांची दुखां ती पुसता आनी आमकां बुजवण दिता. हें आमकां कळीत आसा. आमच्या जिवितांत जायतीं आसारीं ती करता. तिच्या कुरपेन, तिच्या बेसांवांनी आमकां ती भरता. आनी अशें आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो संदेश, मरी आमकां जेजू सरशी व्हरची वाट. आनी ह्या विशीं आमी नियाळ करता आसतना आयचीं तिनूय वाचपां एकामेकाचो गांस तशें आमकां आयकोंक मेळटात. पयल्या वाचपांत आमी पळयता जुदेव लोकां मदें एक चिंताप आशिल्लें. मेस्सिया वा सोडवणदार वैभवीक रितीन तांच्या मदें येतलो म्हूण ते चिंतून आशिल्ले. आनी तवळ मिका प्रवादी
त्या लोकांक प्रवाद करून तो म्हणटा एका स्त्रीये तावन तो जल्मातलो बेतलेहेम म्हणल्या गांवांत सडवणदार जल्मातलो काळोखांत आशिल्ल्यांक उजवाड असो तो जातालो आनी अशें हें प्रवादपण एक स्त्री म्हणजे मोरी म्हणलें आमकां नव्या सल्ल्यांत कळीत जाता आनी अशें देवाच्या योजनांत ती कशी साहवाव रेडी जाली वा भागीदार जाल्ली म्हणली आमी पळयता आयचें किर्तन आमी पळयल्यार मोरी देवाच्या योजनाक तिणें कशा काल्तिमान घाल्लो म्हणलो आमी पळयता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता गलातकारांक बरयल्या त्या पत्रांत सा पावलो म्हणटा नेमलेलो काळ भरती जातस देवाचो पूत एका स्त्री तावन जल्मातलो आनी अशें नियमशास्त्रा प्रमाणे आमकां संपूर्ण करतलो आनी जेजू द्वारी आमी देवाची भुरगीं जावचें भाग जोडून घेता मोरी देवाची आवय जाता आनी जेजूक आमकां दिता आनी अशें ती आमची आवय जाता आयच्या सुवार्थेंत आमी पळोवंक गेल्यार काना शारांतले लग्नाचें एक निदर्शन आमकां दिलां मोरी थंयसर वेता पालेस्तीन गांवांत वायन उणो पडचो म्हणल्यार त्या घरच्यांक एक अवमान जशें आपल्याच वावरान मग्न जावन आशिल्ली मोरी त्या घरच्यांचो गरजो समजता आनी तवळ परिहार दिवंक ती पयल्यान धांवता आसतना तिका उडास येता आपल्या पुताचो आपल्या पुता लागीं ती विनाती करता आनी आपल्या पुताचेर ती बरवसता आनी जेजू तिची विनाती आयकता आनी पयले आसार काना शारांच्या लग्नांत तो करता आनी तवळ तो आपल्या आवय तावन शिकता आसार करूंक वा सुवार्ता वा परगट करूंक बरी खबर दिवंक वेळ वा जागो प्रमुख न्ही पूण पेल्या कुमोग करचें बरें मोन आमचें तें आसूंक जाय म्हणलें कळीत जाता देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो मोरी जेजू सरशी आमकां आपोवन व्हरता वा दाखोवची वाट ती जावन आसा तर आमी पळोवया मोरयेची भक्त आमच्या जिणयेंत येता आसतना ती आमकां जेजू सरशी व्हरची वाट कशी जाता पवित्र सभा आमकां शिकयता 4 रितींनी मोरयेक आमी मान करयेत वा मोरये विशयांत आमी जाणा जावयेत पयल्यान मोरी जावन आसा आमच्या भावनाची आवय म्हळ्यार मेरी ऑफ इमोशन्स म्हणटा म्हळ्यार मोरयेची भक्त आमी आदारता कित्याक ती आदारता खंयच्या कारणा खातीर ती प्रारंभ जाली आमकां कळीत ना पूण आमी आमच्या भावना द्वारे आमी तिका मान करता दुसऱ्यान संप्रदायाची मोरी वा मेरी ऑफ ट्रेडिशन आदीं तावन तिचें भक्तीपण चलोवन आयिल्लें आनी आतां तें आमी मुंदारून व्हरता तिसऱ्यान आमी पळयता लोकामोगाळ देवासांव वा पॉप्युलर डिवोशन थंयसर आमकां मोरी जाय म्हणलें चिंतपान मोरयेच्या वय मानान तिका आमी मान करता आनी प्रमुख जावन पवित्र सभा आमकां म्हणटा पयलें सांगिल्लीं 3 विधानां संपूर्ण जातात पवित्र पुस्तकांतल्या मोरयेक आमी जाणा जावच्या द्वारे मोरी पवित्र पुस्तकाच्या हर एका पानांत आसा तिची झळक आमकां मेळटा 4 वांजेलांनी आमी मोरये विशयांत आयकता तर आमी त्या मोरयेक जाणा जायचें आनी केदळ आमी ताका जाणा जाता तिच्या भक्तीपणाक अर्थ येता देखून केवळ मोरयेची भक्त आमकां आसल्यार पावना तिची जिणी आमकां एक मेलफंक्त जायचें आनी आमच्या जिणयेंत तिची मोलां आमी जियेचें तवळ आमी संभ्रमच्या फेस्तांक आमी करच्या आचरणाक अर्थ येता देखूनच आमी पळोवया पवित्र पुस्तकांतली मोरी कितें करता ती एक संपूर्ण आवय म्हण पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता पयल्यान पयलें आमी पळोवंक गेल्यार आमी पळयता 4 वांजेल आमकां कळीत करतात लोक कितें सांगता समाज कितें उलयता म्हण खंत करिनासतना बडव्यान हाडिल्ली बरी खबर ती स्विकार करता देवाच्या योजनांत ती वांटेली जाता दुसऱ्यान देवाचो पूत ह्या संवसारी जल्मोक येता आसतना एक सुवात तिका मेळना एका स्त्रियेचे कश्ट कितले म्हण आमी जाणा जावयेत आनी तरी ती देवाचेर बरवसता रसल्लो देव म्हाका हें आपोवणें दिल्लो देव म्हाका सांबाळटलो म्हणटा ती आपल्या पुताक देवाच्या पुताक जल्म दिता निमाणें
हेरोद रायाच्या क्रूरपणांतावन राखचे खातीर इजिप्ताक ती पलायन करता वा भद्र आसरो ती जाता वा मरी आमची भद्र आसरो म्हणटा हांव ती जाता. आपलो पूत सुकोवन गेल्ल्या तवळ 12 वर्सांचो आसतना ती एक आवयच्या आटेविटे बघता तरी एक मार्गदर्शक जावन आपल्या पुताक ती दिता. ती आमची मार्गदर्शकी जाता. चवथ्यान आपलो पूत वीज मितां करूंक वा सुवार्ता परगट करूंक वता आसतना ती ताचे सांगाता रावता. जायते कश्ट तिका ताका आपल्या पुताक सोसूंक मेळटा आसतना हांव तुजे सांगाता आसा म्हूण ती सांगता. निमाणे कुर्साची वाट आपलो पूत समकताना मरी ताचे सांगाता समकता आनी मोगाची दिश्ट घालन भियेनाका धैर्य घे म्हणून ताका धैर्य दिता. आनी निमाणे कुर्सार तावन आपल्या पुतान सांगली ती उतरां ही तुजी आवय म्हूण जुवांक सांगिल्ली ती उतरां द्वारे मनशा कुळाची आवय ती जाता. आनी ते आपल्या पुतान पेल्याक बक्षीत आसतना बापा तांकां बक्षी म्हणून कुर्साच्या मुळी रावन एक आवय मागणें करता. काकुळतीची माता ती जाता. विविध रितींनी विविध नांवांनी आमी आपयता तर आमकां मोरी जेजू सरशी दाखोवची वाट जाता वा वरची वाट ती जाता. दुसऱ्यान आमी पळोवया मोरयेची भक्त आमकां जेजू सरशी आपोवन व्हरता. हर एकल्याक आमकां मोरये वयर अभिमान आसा. हर एक धर्माच्या व्यक्तीक मोरये वयर मोग आसा. हें पळोवन आमकां संतोश पावत जाता. अविभाजीत मंगळूर दियेसीजींत म्हणजे मंगळूर आनी उडपी दियेसीजींत सोडून 40 आनी 9 फिरगजे मोरयेच्या मानाक अर्पून दिल्यात. मोरयेक आमचें समर्पण आमी केलां. तातूंत मिलार मायेचें कथेत्राल एक जावन आसा. तर मोरी माय आमच्या जिवितांत कितली प्रामुख स्थान घेता म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखूनच मोरयेचे लदिनेन जावंक पुरो रोजारीच्या मिस्तेरान जावंक पुरो आमी जेजूच्या विशयान शिकता. जेजूचे मिस्तेर आमी जाणता. जेजू जल्मता, जेजू जिवन जाता आनी हर एक रितीन जेजू विशयान आमकां कळीत जाता. तर मोरी ताचे सांगता आसा म्हणलें आमकां कळीत जाता. देखूनच आमी तेरसा उपरांत सांगचे ते लदिनाच्या मागण्यांत विविध नांवांनी आमी मोरयेक उलो मारता. हें केवळ कितेंच काम नासतना केल्लीं नांवां न्ही पूण हर एका मनशाच्या भावार्थांत मोरी कितें वांटो घेता म्हणल्या विशयान दाखयल्लीं. हर एका मनशाचो अनुभव, पवीस सभेचो अनुभव, पवीस सभा तिणें कशी राखून व्हेल्या, विविध लोकांक तिणें कसो आदार दिला म्हणल्या विशयांत ही नांवां आमकां कळीत करतात. थोड्या कडेन आमी भलायकेची माय म्हणटा तर ती भलायकेची माय जावन भलायकी दिता. काकुळतीची माय जावन बोगसूंक आमकां शिकयता. फातिमा माय जावन आमी तिका मान करता. आनी आज आसारीची माय जावन आमच्या जिणयेंत आसारी कर. आमची जिणी तूं परिवर्तीत कर. काना शहरांत लग्नांत कशें तिणें पयलें आसारी करूंक जेजूक तिणें उलो विनंती केली आनी तिणें कशें मुखेलपण घेतलें आमच्या जिवितांत ती आज मुखेलपण घेता. आमचें काळीज आमचें मन आमी उक्तें दवरया. देखूनच आज पवित्र सभा आमकां जेजू सरशेवेची वाट मोरी म्हूण कशें दाखयता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करचो जाल्यार थंयसर आमी पळयता अंकवार मोरयेचो तेर्स म्हणलें दस्तावेज जुआंव पावल दुसऱ्यान आमकां फावो केल्लें रोजारियम वर्जिनीस मरिये. आनी थंयसर तो म्हणटा सर्व रत्नां पैकी जेजूचो खऱ्यान पाटलाव केल्ली पयली स्त्री जावन आसा मोरी. आनी जेजू मोरये शिवाय दुसरें कोण्णी आमकां जेजूक दाखोवंक शकना वा ताची वळख बऱ्या रितीन दिवंक शकचो ना. देखूनच जनांगाचो उजवाड म्हणलें दस्तावेज आमकां कळीत करता. पवित्र सभेच्या यात्रीक पयणांत मोरी आमची मार्गदर्शकी जावन आसा आनी जेजूक ती आमकां दिता. आनी जेजू पवित्र सभेचे मस्तक जावन आसा म्हूण हें दस्तावेज सांगता. देखूनच देवाच्या उतराचेर आमी पळोवंक गेल्यार आमकां थंयसर कळीत जाता. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्य 7 आमकां म्हणटा पवित्र स्नान घेतलेलें आमी सर्वां क्रिस्ता सारकीं जावच्याक. गालातकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा क्रिस्ताक नेसोंक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा. देखूनच लुई मारी ग्रेग्नियोन म्हणलो सांत अशें म्हणटा क्रिस्त सारकें करच्यांत हर एका भावार्थ्याक मोरी आदार दिता. देखून आमी क्रिस्ता बरी जावच्याक
मोरी आमकां आज तिचो आदार दिता. देखूनच मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां मोरी क्रिस्त सारकें करता, क्रिस्त सांगता एकवटायता आनी क्रिस्ताक समर्पीत करूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून आज मोरयेची ही परब आमी आचरण करच्या संदर्भार मोरी आज आमच्या कुटुंबांत आमच्या काळजांत येवं दी. आनी थंयसर मोरी आसा, आवय आसा, थंयसर पूत आसा. देखून आमच्या जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत मोग, सोडदोड, गरजेवंता कुमक करचो मनोभाव, भावार्थ बरवसो म्हणलो वायण उणो पडला जावंक पुरो. तर मोरये सांगता आमचे सांगी आमच्यो गरजो आमी सांगया. खंडीत रितीन तिच्या पुता सांगता ती विनंती करतली आनी आमच्यो गरजो आमचें उणेंपण ती भरती करतली. देखूनच आमी मोरयेक मान करता आसतना आमी आत्मीक जिवितांत ग्रेस्त जावंक ती आमकां आदार जावन आसा. देखून 2000 वर्सां आदीं त्या कवणेर जल्मलो जेजू क्रिस्त थोड्याच वेळान येवकरिस्त म्हणल्या ह्या मेजा भोंवती ह्या कवणेर परत तो जल्मता. आनी अशें ताचे सांगता आमी जियोंक, ताचे सांगता आमी रावोंक आनी अशें खऱ्या बावर्तान मोरयेक मान करन जेजू सरशी आमी पावोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळी मागया. सतमंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, आंवकार मरियेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसाणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मागा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाच्या ह्या उतरांचेर बरवसून पवित्र सभे पासून, आमच्या राष्ट्रा पासून, पिर्गस कुटुंबा पासून, तशेंच आमच्या देशीजी पासून आमी आतां मागया. सर्गींच्या बापा, घाल तुजें बेसांव आमच्या भगेवन बापाचेर, सर गवळ्यांचेर आनी याजकांचेर. तांणी तांच्या मिसा वावरांत लोकांक खऱ्या गवळ्या थेंवेची वाट दाखयशें कर आनी तांच्या मिसा वावरांत येसस्वी आनी जैत लाभय म्हूण मागता. मोरये माया मुखांत्र मागता, आयक आमकां. आमच्या भारत देशाच्या अभिवृद्धी खातीर हातीन घेतिल्ली सर योजना राजकीय मुखेल्या मार्फत यशस्वी कर. तांणी स्वार्थ, अनीत, भ्रश्टाचार सांडून निस्वार्थपणी दुबळ्या धाकट्यांच्या आनी गरजेवंत लोकांची सेवा करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. मोरये माया मुखांत्र मागता, आयक आमकां. आमच्या गवळी बापांचेर, फिरगस विगार आनी सहायक विगाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सांगात दिवच्या धर्म भयणींचेर, गवळीक मंडळी, सर संघ संस्थे एकामेका हाताक हात दिवन देशीच्या, फिरगजेच्या आनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तुजो सांगत लाभय म्हूण मागता. मोरये मुखांत्र मागता, आयक आमकां. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या युवजणांक आनी भुरग्यांक तुज्या शगुणांनी नेटय. पिडेस्तांक, प्रायवंतांक आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींक येवकरिस्ताच्या बळान तांच्या जिवितांत उजवाड फांकय. परगांवांत आनी विविध गांवांनी वावर करच्या आमच्या फिरगस कुटुंबांच्या सांद्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता. मोरये माया मुखांत्र मागता, आयक आमकां. फाटल्या 75 वर्सांतावन ह्या आमच्या पात्रोन फेस्ताक मुर्दोम पिर्जन जावन वावुरल्या देवादीन ए.जे. डिसिल्वा आनी देवादीन आंजेलीन डिसिल्वा हांच्या कुटुंबांचेर तुजी आशिर्वादां घाल. कुटुंबांच्या सर गरजांनी पाव. तांच्या मागण्यांक फावो तो प्रतिफळ आनी बोळ भलायकी लाभय म्हूण मागता.
मोरये माय मुखांत्र मागता आयक आमकां. संवसारभर विस्तारलेल्या कोरोना पिडा म्हणल्या ह्या ख्यास्त पिडेतावन आमकां सर्वांक तूं राख. बेगीच ह्या पिडेक वखद मेळोवन ही पिडा नाश जायशें कर. पिडेन कश्टतेल्यांक बरी भलायकी, पिडेस्तांची सेवा करच्या आनी पिडा विस्तारनाशें बद्रती पळोवच्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता. मोरये माय मुखांत्र मागता आयक आमकां. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालती प्रार्थना दयेन तूं मानून घे. दिसा दिसपडत्या जिणयेंत मोरये मायेची देख घेवन तुज्या उतरा प्रमाणे आमची जिणी रुपीत करूंक तुजी प्रत्येक कृपा आमकां दी. आमचे हर एकल्याच्यो गरजो आमचे तेसावां तूं जाणाय. जें कितें आमकां फायद्याचें तें तूं आमकां लाभय. हें आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक केलें आमच्या लेकया पयसुच्या देवा सर्वेस्वर मानके. प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत मिलार मायेच्या परबे दिसा दिनवाशी काळसान आमी तुका जेजूच्या मरणा जिवंतपणाचो यज्ञ समर्पिता. ताच्या सक्तेन पोरण्यो संवसारी जिणयेच्यो साली सांडून सर्गींच्या नव्या जिविताच्या वाटेन आमी सलसें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका दिनवास पावो. वो कायदो नितेसो आनी आमच्या पायद्यासो. मिलार मायेक आमी मान करतना
एका तळ्यान आमी तुका वाकनताव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगटताव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्यास पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो. तोच जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकनता सर्गार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावे एका ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकनता. कित्याक तुजे येतावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंतेतावन अस्तमते पर्यंत एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गोट परगटोया. तुझे मरण आम्ही समारंभा, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा,
आमचे सुरवणे पसत तुझ्या पुतान सोसल्या कश्टा मरण असो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपण असो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी देवाचे माये भोवग्यो धांवकार मरयेच्या तिचो पती भाग्यवान जुजेच्या तुज्या भाग्यवान वैभवी रक्षकांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विणसून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेचे समेस्त गवळ्यां आनी माणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसूर तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुचीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें आमचे बापा म्हणलें तें मागणें भक्तीन आमी आतां मागोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुखसितांव तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्याक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढते आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढते आमची काकूत. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढते आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुम्या तुमवे बुजारतले म्हाका पावना तुज्या उज्जाले म्हाका भलायकी मेळटली. काळजान मोच्या पवित्र काळी उरपेन तुझ्या. येसूये जिणयेंत मोच्या पावन कर जिणी मोगान तुझ्या. येसूये काळजान मोच्या देवा स्वाग मोजा जीवा. स्वाग मोजा देवा स्वाग मोजा जीवा. काळीजे मोजे पीडा कर तुझे जीवन हे मोजे जावं सोम्या तुझे निवासां शांती सिम त्रिंदादीचे. काळीजे मोजे पीडा कर तुझे जीवन हे मोजे जावं सोम्या तुझे निवासां शांती सिम त्रिंदादीचे. प्रार्थुया. अमर देवा आमच्या मोगाळ बापा, मिलार मायेच्या देखीवन जिनयेचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्या. त्याच बळान संवसारांतल्या चंचल वस्तूंक लब्ध नासतना तुज्या खऱ्या मोगाच्या मार्गार थीर रावोंक आनी अशें सरगार तुका रूप भोगूंक आमकां पावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. मोगाचनो मिलार माय मुखांतर आमच्या जिवितांत लाभिल्ल्या सर देण्या पासत उपकाराक आमी अर्गां सावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतलो आनी देवाक आमी अर्गां पाठयलें. तुमकां समेस्तांक गोळी बाप्पाच्या नांवान विगार बाप्पाच्या नांवान आनी हजर आसल्या सरी आसाकांच्या तर्फेन हांगासर जमो जाल्ल्या आनी
ह्या फिरगेच्या एका कुटुंबाच्यांक कोण ह्या दूरदर्शन मुखांतर हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता तुमकां समेस्तांक मिलार मायेचे बरें फेस्त आमी मागता. आयची मिलार मायेचे तारीखे फेस्ताक पिर्जेंत रावल्ली, पिर्जेंत मीस दिल्ली. देवादीन एजे डी सिल्वा आनी देवादीन एंजेलिन डी सिल्वा हांच्या कुटुंबाच्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रस्तुत वर्सा 75th म्हणजे 75 वर्सावें तांणी पिर्जेंत ह्या मिलार मायेच्या तारीखे फेस्ता दिसा तांणी दिवचें जावन आसा. आनी ही सर मांडावळ करूंक तांणी सहकार दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांच्या सर कुटुंबाच्यांक तांच्या मागण्यांत तांच्या गरजांत तेच मिलार माय देवाचें विस्तार आशिर्वादां मागोन धरून दी म्हूण हांव मागतां. पिर्जेंत कुटुंबा तर्फेन मुखार येवन गोळी बापात हांव मनाची वात स्विकार करची. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे देश गोळी बाप भोमनादीक जेरल आयजाक लोबो तांचीच फेर्गसी कॅथेड्रल हांगासर मिलार मायेचे तारीखे फेस्ताचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां आमचे सर गरजां खातीर तांणी मागलां आनी मीस भेटयलां. तांकां विगार बापाच्या नांवी आनी आमच्या समेस्ताच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ले मनादीक बाप जितेश कॅस्टलिनो बळी मोडबेळ्ळे फिरगईचे सहायक ह्यासाक मरी मुखांतर देवा चरची वेची वाट कशी आनी मरी मुखांतर आमच्या जिवितांत कशी आजापां घडोवंक शकता त्या विशयाचेर तांणी अर्थांबरीत नियाळ दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सुमादर गितां सवें देवस्तुतीची गितां गावन मिसांत अर्थांबरीत रितीन भाग घेवंक आदार दिल्ले कोवेंताच्या दरमेणी तशेंच फिरगस क्वायर पंगडाच्या सन्याक देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सोबयल्ले तशेंच फुलांचे मांडावळ गेल्ल्या रोज कोवेंताच्या दरमेणीक सक्रिस्तींत मिसाची तयारी आनी कुमो करचो ड्रॉईंग तशेंच सांगात्यांचे रेडी. सदांच फिरगजेंत आमकां सांगात दिवचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आयोगाचे संयोजक तशेंच हांगासर फिरगजेंत आदार दिवचे उपाध्यक्ष जेफ्रीडायस कार्यदर्शी फेलिसियानो लुईस 18 आयोगाचे संयोजक फ्लाविया मिनेझस तशेंच हे सर माडाल करूंक म्हाका सांगात दिल्ले पिटा डिसोसा हांकां समेस्तांक देव बरें करूं. दिव्या वाणी चॅनल विनोद गंगोळी हांच्या सांगात्यांक यूट्यूब तशेंच सोशल माध्यमांनी आज सांजेर 7:30 वरार ते प्रसार मिसाचें बलिदान प्रसार जातलें. Kemon.com रिपोर्टर रिचर्ड डिसोजा आनी रिपोर्टिंग हांगासर केलां. समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. सहकार दिल्ल्या नवीन नेल्सन फरायस सावंस आनी हेर रितींनी कोणाचें नांव काडूंक ना. समेस्तांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सहकाराक आभारी जावन आसा. मिलार माय मुखांतर देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मोगाळ भावां भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक मिलार मायेच्या परबेचे उल्हास पाठोवन तिची मजत आनी आदार तुमकां सुमेस्तांक लाबो दी म्हूण हांव मागतां. फाटल्या वर्सा हर एका घडये ती आमचे संगता आनी आमच्या कुटुंबांत हजर आसली. आमी एका काळजान आनी एका मोनान एकवटीत आसोंक तिणें मजत दिल्ली. हे खातीर तिका दिनवासियां. असर्यांचे सायबीन मिलार माय कोरोना व्हायरसाच्या ह्या कश्टांच्या काळार आमकां आनीकी चड लागींच आसा. ह्या पिडेक वळख जाल्ल्यांक ती सांगत दिवं. आमकां सुमेस्तांक ह्या पिडेच्या वशांतावन शाबीत राखो. तेच परी ह्या वशा निमती आनी लॉकडावना निमती आर्थीक रितीर कश्टांनी संपडलेल्या दुबळ्यांक, निराश्रितांक
आनी निर्गतिकांक तीस आसरो जावं दी आनी तांकां मजत दिवंक आमकांय प्रेरीत करो म्हणून आमी तिचे लागीं मागया. परत तुमकां सुमेस्तांक मिलार मायाच्या पेस्ताचे उल्हास हांव पाठयता. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक आमी सुमेस्त उबी रावया, हात जोन तकले बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. भाग्यवंत हांव क्वार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. हांव क्वार मरिये उदेशी जिवेताच्या रसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपान सांबाळून दवरो. आज हांव क्वार मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे हांव क्वार मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच तुमचे सोवे आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दासीतून जाली, सेवेची देख आमकां दिली. जेसूची वार्ता कळली, गुरसावळी रावली. सोम्याची दासीतून जाली, सेवेची देख आमकां दिली. जेसूची वार्ता